हे बिल जेन्ना हाडपाच्या विचारान आयिल्लें मुखेलमंत्र्याच्या तेन्ना पार्लमेंटान फायनान्स बिल 2025 बिल नंबर 14C ऑफ 2025 पास करूंक नाशिल्लें. काल हें बिल पार्लमेंटान पास जालां, फायनान्स बिल 2025. हातून क्लॉज नंबर 121 to 134 पार्लमेंटान पास जाल्ल्या बिलान अशें आसा, तातूंत डायरेक्शन्स आहात स्टेटाक to act as per Parliament because all these amendments are approved by GST Council. Idea is to align. You can't make your separate GST. You cannot bring a separate bill. From yesterday, all the states will have to align with what has been approved by the center. Speaker sir, clause 134 ye bilan pass kala is the same as clause 15 of Goa GST amendment bill. Like number change झाल्या. सेंटराचे 134 इक्वल टू 15. सेंटराचो गोंयचो 14 सेक्शन आहा तो इज 128 ऑफ द सेंट्रल एक्ट, पावर टू वेव पेनल्टी और फी फॉर बोथ. सो स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंटान बिल हाडचे पयलीं चिंतूंक ना. हाऊस द असेंब्ली इज टेकन फॉर अ रायड आनी म्हाका दिसता हें बिल करेक्ट करचें पडटलें. मुखेलमंत्र्यानूय हें मुखेलमंत्र्याक खबर आसचें ना की काल फायनान्स बिल जें पास जालां तातूंत व्हेरी क्लियर कट डायरेक्शन दिल्लें आहा की बिल हॅज ऑल स्टेट्स हॅव टू अलायन with this finance bill of the center. You cannot have separate numbers. Movin Gudin was member of the GST Council. You should be also aware because this has been approved by the GST Council. The changes that have been brought in Parliament yesterday, and Parliament is supreme. It is above our state house. We cannot pass a bill which is contrary. So we have to withdraw the bill. Speaker sir, withdraw करून जाय. Speaker sir, तू उलोवपा जाय कितें? हे bill withdraw करचे पडटले. Honorable Speaker, this bill has got many clauses. In addition to what Mr. Vijay Sardesai has said, my colleague, there is one amendment which is sought to be made to Section 6 about owning or possessing on lease at least for a period of 30 years a land not less than 50,000 square meters or such land as... Discuss करून जायना. Yes, sorry, sir. This has to align with the central bill. Speaker sir, the draft amendment to the GST Act for the first approved by the GST as it's discussed in the meeting of the 21/12/2024 and section will be always different from the finance bill. And the correspondence of the CGST amendments is already proposed in the finance bill in 2025 and which was introduced in the Lok Sabha on the 1st February 2025 and it's being discussed today. No, passed yesterday. Yesterday. Passed yesterday. Okay, and is likely to be passed. Likely नाही, पास जालें काल. Okay. हे तुका कितें सांगतात, तो दिता पळय तो कितें सांगता. Total 15 sections in this GST amendment bill and the date of the coming into the force will be notified later once the CGST amendment and all other states amendment are passed. GST will be the decided effectively date. No. Speaker sir. Speaker sir. आतून इगो करपाची कांय गरज ना. Speaker sir, मुखेलमंत्र्याची चूक कशी काडना. हे डिपार्टमेंटाचें हें आहा की डिपार्टमेंटाक खबर नाशिल्लें तें काल बिल थंयचें पास जातलें म्हणून. तें जर काल पास जावंक ना आनी फाल्यां जाल्लें जाल्यार आज हें पास करूं येता आशिल्लें आमच्यान. आज आमी वी आर कॉन्ट्रविनिंग, वी आर गोईंग अल्ट्रा वायरस. वी कॅनॉट डू समथींग विच इज अगेन्स्ट द वॉट इज अप्रूव्ड इन पार्लमेंट. हें कितें सीएम एकूच हातून सादें कितें आहा, तूं जें कितें करूंक सोदता पळय ताजें सेक्शन 1 आहा आनी सेंट्रल एक्टान सेक्शन 2 आहा. सो फाल्यां कोणाकूय जर तुवें वेव केली पेनल्टी, तो म्हणटलो अंडर वीच एक्ट, तूं म्हणटलो आपले पास केल्लें आयचें हें, तो तुका सांगतलो अंडर द सेंट्रल दिस इज रॉंग म्हणून. हील गो टू द कोर्ट. नाही आय एम जस्ट टेलिंग यू इम्प्लिकेशन्स. तूं तें विड्रॉ कर आनी परतें हाड विथ ऑल दीस चेंजीस. यू हॅव टू अलायन. आस्क युअर AG. Ask your AG. AG is better person to tell you this, the legal implication. Because directions are given to the state to align with the central legislation. काल तुम्ही वाचून पळया, हे म्हणजे फ्रेशेस्ट आहा. Speaker sir, section number will always be different. But अरे तशें न्ही. we cover various acts. स्पीकर सर, तो दिता ताजेर तूं वचनाका. म्हाका पेनल्टी पडली GSTची. हांव तुजे वांगडा येता वेव कर म्हणून. तूं म्हाका वेव करता अंडर सेक्शन 14 ऑफ द गोवा GST एक्ट. मागीर हांव मागता की आनी वेव करूंक जाय आशिल्ली. हांव तुज्या कोर्टान वता आनी तुका सांगता कितें की 14च्या अंडर तुवें रॉंग वेव केलें. इट इज सेक्शन 128 ऑफ द सेंट्रल एक्ट. कोर्ट तुका डायरेक्शन घालता की गो एज पर द सेंटर म्हणून.
It means one and the same thing, but you cannot do something which is above the nation's law. The nation's law is above you. This is what I'm trying to say. स्पीकर सर बट तरी सुद्दां म्हणजे हांवें व्हेरीफाय केलां म्हज्या डिपार्टमेंटा कडेन दीज अ सेक्शन ऑफ द CGST Act of the 2017 and Goa GST Act of 2017 are always the same. हे बिल पास कर. प्रश्न असा आसा विधेयक विचारान घेवचें. अरे विचार कसे घेतात तुम्ही? तुम्ही घटनेची हत्या करता स्पीकर सर. ना स्पीकर सर हय, मात ना स्पीकर तुम्ही पास करा. ना पास कसे करतात म्हाका मान्य कळना. आसा. हय म्हणजे अरे म्हणजे तुम्ही डबल इंजिन कसले जाले स्पीकर सर, तुमचे रूल verified. सुटला. We are एक 100% इंजिनाचे verified. रूल सुटला. प्रश्न असा आसा विधेयक विचारान घेवचें